join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. गोयात स्थायिक उत्तर भारतातल्या लोकांनी छठ पूजा म्हळ्यारूच सूर्याची पूजा करपाची परंपरा आजूय सांभाळ्ळा। आता उत्तर भारतातल्या लोकांबरोबर गोंयकारूय त्याच उमेदीन सूर्याचे पूजेक वांटेकार जातात। भारतासयत गोंयातूय सूर्याची पूजा व्हडा उमेदीन जाता। सूर्योदय आणि सूर्यास्ताक दर्यावेळार सूर्यदर्शन घेवन आणि अर्घी दिवन पूजा जाता। मुख्यमंत्र्यासयत गोंयकारांनी पूजेक हाजेरी लावन सूर्याचे दर्शन घेतले। 4 दीस जावपी पूजा आज सोंपली। यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडियेत खूप मोठ्या प्रमाणात मनयलो वयता। हालींच्या दिसांनी पुराय देशभर छठपुजेचो उत्सव मनयता, कारण सगळे नॉर्थांतले लोक वेगवेगळे कडेन रावता, ज्या जाग्यार ते रावता थंयसर छठपुजा मनयली वयता। छठपुजा ही आमची सूर्यदेवाची पूजा, म्हणजे सूर्यदेवाक अस्त जाता तेन्ना अर्घ दिवप आनी सकाळी जेन्ना उजवाडटा तेन्ना अर्घ दिवप, ही आमची सूर्यदेवाची पूजा। आणि सूर्यदेवाक आमच्या हिंदू शास्त्रांत आणि आमच्या धर्मान खूप महत्व आसा, आणि त्या खातीर येद्या मोठ्या प्रमाणात हांगा लोक येतात आणि तांची सेवा करतात। म्हणजे आमी पळयलें की छठ पूजा फक्त नॉर्थाची फेस्टिवल आशिल्लें, पण हांगा बायणा बीचार कोण अशें दिसना। अशें पळोवपाक गेले न्हू आमी खंय तरी नॉर्थ इंडियानूच अशें दिसता बायणा बीच। हे फूल क्रेडिट वयता दाजी सालगराक। पण नागझरी छठ पूजा व्हडा उमेदीन जाली। ये हम लोग का 12वां वर्ष है। 2011 में यहाँ पर सिर्फ 2 फैमिली छठ पूजा करती थी, और आज इस मौके पर 4000 से ऊपर पब्लिक थी यहाँ पर, जिसमें 400 से अधिक फैमिलियाँ यहाँ पर पूजा कर रही हैं। एवरी इयर हांगा लोक वाडत आसा, तेंचे जे परिश्रम आसा ते आज दिसून येता की तेंचे सगळे कार्यकर्ते, तेंचे सगळे मेंबर्स बरे कार्य करता, आणि ह्या कार्याचे हांगा दिसून येता बरें प्लॅनिंग तेणी केलां। आणि खूप लोक जे छठ पूजा जी खास करून उत्तर प्रदेश, मागीर झारखंड, यूपी, बेंगालाक जाता, आणि देशभर मनयली जाता। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आणि विवेक प्रभू।